देव बरो दीस देव मोगाळ भाऊ भयणीनो कालच्या दिसा आमी मिसाच्या सुरवेर तुमकां थोडे निर्देश दिल्ले आमी कशें मिसाच्या बलिदानांत आनीक वर्त्या मापान भाग घेवयेत म्हणून आज थंय सावन आनी इल्लेशें मुखार या. काल आमी कुर्साचो गुर्तू आमी कसो काडटा ह्या याजाक कुर्साचो गुर्तू काडटा पर्यांत आज आमकां याजकान दिवचे उल्हास याजकान आमकां ग्रीट करचे आमी म्हणटा याजकान दिवचे उल्हास आनी ताच्या उपरांत प्राजिताची रीत उपरांत सोम्या काकुतकर आनी महिमा देवा. आतां याजक बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हणून मिसाचो सुरवेक आरंभ दिल्ल्या उपरांत म्हणटा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं म्हणून हे ग्रिटींग हे आमकां दिवचे उल्हास ताणें हे बेस्टेन्स कोणेंय बरयिल्लें न्हय. सान पावलोच्या सडावत पत्रांनी आमकां असलेच उल्लेख मेळटात. तो थंयच्या लोकांक ह्याच उतरांनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट म्हणून देखून अपुर्बायेन आमकां सगळ्या क्रिस्तांवांक तो उल्हास दिता कित्याक आमचो भावार्थ तसलो. देखून अपुर्बायेची उतरां पळय आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आमकां कृपा ताणें जोडून घेतल्या ताच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट अपुर्बायेची उतरां आमी एकामेकाक उल्हास येत जाल्यार तिनसूं उतरां. पूण हांव पातकी म्हणटा आसतना आमी याजक आनी हांव पातकी म्हणाजय कित्याक आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा म्हूण अपुर्बायेची लितुर्जीक ह्या देवशास्त्राची ह्या बायबलांतली उतरां सांगल्या उपरांत आमी म्हणटा तुमकां हात कितें हातोबान गूड मॉर्निंग समजल्यात गूड मॉर्निंग खंयच्याय रितीचें आमचें ग्रिटींग आमी आनी एकल्याक शुभाशय पाठोवचे आसात न्ही ह्या उतरांक सरी जाल्ले नात. देखून आमी याजकांनी करची चूक पूण अपुर्बायेची उतरां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं आनी तुमी जाप दितात तुमचेय सवय आसूं. देखून आतां कशी ती जाप दिवची हांवें तुमकां गूड मॉर्निंग बाय म्हळ्यार ती इल्लेशे मुस्कुरे हांसो दिवन गूड मॉर्निंग फाटीं म्हणटा. देखून तुमचे सवय आसूं म्हळ्यार जायना इल्लेशे ओडताळ्यान बरें कर म्हळ्यार आमकांय उर्बा येता याजकांक की जायत न्ही. देखून प्रयत्न करया. तें जाल्लेंच येता प्राजिताची रीत हांव पातकी आनी याजक म्हणटा ह्या येवकरिस्तान फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. ह्या मिसांत देखून हांव पातकी म्हणचें आमी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा न्ही तुमी आवय बापाय जाल्लीं कितें करतात ल्हान भुरग्यांक तांणी जेवच्या पयलीं कितें सांगतात आमच्या बापाय मागणें म्हणटात पूण नितळा ह्या विशयांत वसा हात धुवन येया म्हणटात हात धुवन येया म्हणटात. त्याच प्रमाणे आमचो आत्मो नितळ करच्याक आमचो आत्मो नितळ करच्याक आमची जीब आमचें मन आमचे दोळे सकट नितळ करच्याक आमची पातकां वळखून घेवया म्हणटा याजक. कित्याक आमी आयकूंक वेच्यो संगती पळोवच्यो संगती साकच्यो संगती कित्याक क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी घेता सगळ्यो संगती पवित्र देखून मेळ्यापणांत आमी घेतल्यार त्यो जायनात. देखून ह्या येवकरिस्तान फावो ते परी वांटो घेवच्याक आनी हें देखून कुमसार न्हय ह्या येवकरिस्तान फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां जावं पुरो ल्हान संगती हे आमचें कसलेंय उणेपण आमी वळखता समजल्यात न्ही. देखून चड करून याजक तें सांगल्या उपरांत 2 सेकंदांचो 5 सेकंदांचो वेळ दिता आमकां नियाळ करूंक. त्या वेळार आमी कांय नंतर इतलेंच मागचें देवा म्हाका ह्या मिसान बलिदान भाग घेवंक आदार दी म्हूण मागचें. ताचे उपरांत आमी सुरू करता हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी म्हजो अपराध म्हजो भोव व्हड अपराध आमी म्हणटा त्या वेळार आमी हर्दे मारता. आमकां पवित्र सभा शिकयता एक पावटी आमी हर्द्याक मारचें आनी अशें करून दवरचें न्ही 2 बेटांनी अशें करचें न्ही हर्द्याक मारचें. कित्याक पोरण्या सोल्ल्यांत आमकां दाखलो येता ती हर्दें बोडोवन रडटाली आपलें पाताक. देखून एक पावटी 3 पावटी ना म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हणून गरज ना एकच पावटी आमी हर्द्या मारल्यार जालें. हे अभ्यास करया गे
हांव पातकी सर्व पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. एकच पावटी समजल्यात न्ही. आनी उपरांत कितें करता याजक सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं म्हूण मागता. याजकान खंयची रीत याजक खंयचो संकेत वापरता पळयलां. जर तर याजक अशें करता याजकांनी करची सूख. कित्याक अशें करचें आमी आमचो हात उबारून बॉक्सांनी दिवचे फकत कुमसारांत मात्र. कित्याक आमच्या पातकांचें बॉक्साणें थंय कुमसारांत पातकांचें बॉक्साणें हांगा ह्या येवकारिस्तान फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर देखून याजकी आपले हात जोडता आनी म्हणटा आनी सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. कित्याक तोय पातकी, तोय पातकी. देखून ताणें हो मिसाचो यज्ञ भेटयचे जाल्यार ताणें देवा मुखार आपणाक हाजीर करूंक आसा. देखून तोय आपणाच्या पातकाचे बॉक्साणें मागून सर्व पदवेदार देऊन आपणाच्या पातकाकी सगळ्या लोकांच्या पातकाकी बॉक्साणें मागता फकत ह्या मिसांत फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर. देखून एक पुटी आमी हर्द्याक मारचें म्हळें. ताचे उपरांत येता सोमिया काकुतकर. 3 फावटी आमी म्हणटा सोमिया काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, सोमिया काकुतकर. ही एक लदीन, ही एक लदीन. 2 संगती गरजेच्यो संगती मतीक व्हरया. ही एक लदीन. मिसांतली लदीन आमी काण आमच्या तेर्साच्या वेळार करच्या लदीन एक लागू केलां. देखून तेर्साची लदीन करतना सोमिया काकुतकर, सोमिया काकुतकर, सोमिया काकुतकर म्हणटा आमी. आनी एक मिसाचो भाग आमी लदिनेन घाला. देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले तोय मिसाचोच भाग. देखून आतां सोमिया काकुतकर म्हणटाना अशें करचें न्हय. हातच जोडून रावचें, हातच जोडून रावचें. थोड्यांक इल्लीशी संवय जाल्या सोमिया काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, सोमिया काकुतकर ना ना हातच जोडून रावचें. कित्याक ही सोमिया काकुतकर लॉर्ड हॅव मर्सी इंग्लिशांत म्हूण आमी काकूत मागल्यार ही काकूत आमकां दी देवा आमी अस्कत न्हय. आमकां देवाची काकूळट मेळ्ळ्या कित्याक ह्या जागान येदोळच मागलां सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बगसून. आतां ही कितें आमी सोमिया काकुतकर म्हणचे आमच्या बरवशाचो उद्गार, आमच्या बरवशाचो उद्गार. देखून देव आमचो नितीवंत आनी काकूळदार देव. देखून आमी ताका ती दोड्यान म्हणचे सोमिया काकुतकर. कित्याक तूं काकूळदार म्हूण आमी हर काळी जाणा. देखून परत्यान काकूत मागची न्हय समजल्यात न्ही. ताका लागून पळयलां चड करून मिसाच्या वेळार कोयर नातल्या वेळार मात्र याजक सोमिया काकुतकर म्हणटा. नातल्यार आमी खंतारा रुपान व्हड ताळ्यान सगळ्यांनी सोमिया काकू खंयचेंय जावं बरो खंतारा रुपान गावचें. कित्याक देवाची व्हडवीकाय आमी सांगची समजल्यात न्ही. सोमिया काकुतकर तें जातच महिमा देवाकून सर्गी येता. महिमा देवाकून सर्गी अति पुरातन सुरवेर तावन इगजमतीच्या सुरवेर तावन आसले कंतीक ही महिमा देवाक ऊन सर्गी खंय तुमकां आयकूंक मेळटा. ही उतरां खंय आयकूंक मेळटात. देवाच्या दुतांनी गवळ्यांक जेजू जल्माली बरी खबर हाडिल्ल्या वेळार गायिल्ली उतरां महिमा देवाक उन्नती आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशाक संवसारी. देखून बायबलांतलीच कंतीक ही. देखून महिमा देवाक उंसर्गी म्हणून आमी व्हड ताळ्यान आंज बडव्यां सांगाता मेळून देवाक महिमा गावची आयताराचे मात आमी करता. पूण एक सूख घडता आमच्या मदें. कित्याक आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता, आमी तुका नमस्कार करता म्हणटा सगळ्यां तकली बागायतात. थंय तकली बागावंक ना. सगळ्या महिमा वेळार फकत जेजू क्रिस्ताचें नांव येताना मात्र तकली बागावंक. पूण थोड्यांक इल्लोसो घुसपट आसा देखून आमी तें सुकया. आतां कांय सांगूंक वचना हांव. पूण आमी तुका नमस्कार करता म्हणटाना तकली बागावंक ना. आतां कितें करता म्हज्या मुखली तकली बागायतना म्हज्या मुखार बसलो तकली बागायतना आमकां खबर आसना आमी खंय चिंतून आसता आमी तुका नमस्कार करता करूंक ना. उगडास दवरया व्हडली न्ही. तकली बागावंक आसा खंयच्या वेळार एक देवाचें नांव येताना. देव बाप, देव पूत, देव पवित्रात्मो खंय आमी म्हणटा महिमा बापा म्हणटाना. खंयच्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता आमेन.
देखून उपरांत 9 वेळार आमकां 3 फावटी आमी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आमी कितें करचें ते दळा आत ओ गुर्तू काडचो की तकली बागावची कितें करचें तकली बागावची घरा आमोरी करतानाय महिमा बापाक म्हणटाना तकली बागावची हो गुर्तू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी हो तासो गुर्तू तकली बागावची महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या म्हणटाना देखून सगळ्यांकी ती द्विया आज 9 वेळार उपरांत महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र म्हणटाना कोणीय बापाचे पुताचे काडले जाल्यार अशें कुट्टिया तांकां ते दळ उगडास उरता जायत न्ही कित्याक एक देवाचें नांव येता आसतना आमी आमची तकली बागावची Ubirovia. Kalsa munangik sambawa tayi kutang sebliau suya tuji bukti tuji tanpa sisam pura para kita berketia tuji dirwi tuwe angka wislam Yismu dan Apuilan Dewi Ciban berlan Bawakan ikut Thailand Kan sabunan iksam bawakan ikutan sumya tuji bukti Tuji tanpa sisam burung para tahun bergetia tuji diri बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोट तुमचे सोवे आसो तुमच्याही सोवे आसो जेजू बळकातय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आयचो संदेश जावन आसा मिसांवा खातीर मातसो इरादो पूण संदेश जावन आसा वोसा प्रजांचे शीस करा आज आमकां जेजू सगळ्या संवसाराक धाडटा एक कुटुंब जावन कशें हांवें एक मिशनरी जावयेत म्हज्या कुटुंबांत हांव हांवें सुवार्ता कशी प्रगट करियेत म्हज्या कुटुंबांत हांवें सगळ्या संवसाराच्या लोकांक जेजूचे शीस कशें करियेता म्हणून आमकां शिकयता तर जायते फावटी म्हजो इरादो हांवें पाळिल्लो ना जावं पुरो जायते फावटी जेजूचो शीस हांव जावना जावंक पुरो जायते फावटी म्हजें कुटुंब सुवार्ता प्रगट करच्यांत पाटी उरलां जावंक पुरो आनी जायते फावटी आमच्या कुटुंबांतलीं वडिलां भुरगीं तरणाटीं आनी आमी मिशनरी जावना जावंक पुरो आदरलेल्या सकट पथकांक देवा लागचें बोक्साने मागून सांगात आमी म्हणया हांव बातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी कोणान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून
हांवें जायतीं पथकां केल्यात ओम झोपरात ओम झोपरात ओम झोपडापरात ह्या पासत बगे सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं सर पोतेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो Sumya kakut ke Sumya kakut ke Krista kakut ke Krista kakut ke Sumya kakut ke Sumya kakut ke प्रार्थुया प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडून केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण बोती जोडूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना Amen. इजाइया प्रवदेच्या पुस्तकांतलें वचप बुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया गरदार नातलेल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांगरोंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात तेन्ना फांत्या वरी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गायी बेगीनच बरें जातले तुमचे नितीवंतपण तुमचे फुडल्यान वेतेलें आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली तेन्ना तुमी उलो मारतेल्यात आनी सर्वेस्पोर तुमकां जाप दितलो तुमी ताका आपयतेल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा तुमी जूं मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासतना आनी कोणायची निंदा करिनासतना रावशात जाल्यार बुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दनपारांच्या प्रकाशा सारको जातलो सर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो सुखे करडे बुंयत तुमकां दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक गठाय दितलो तुमी एके शिंपलेले बागे सारकी जातेल्यात केदीं सुकोवन वसाले तसले जरी सारकी देवाचें उतर हें देवाचें देवाचो पवित्र मुनिसालो आमचे थंय वस्ती करूंक जियेलो देवाचो पवित्र मनीस जालो आमची थंय वस्ती करूंक जियेलो नावाडी सियोना तुझ्या देवा हरसून सगळी वाकणा सर्वेस पोरा उंची गो तांकां दिव दादोस करता
भुरग्यांक तुज्या बेसांवतीन नंदन करता. देवाचो पवित्र मनीसालो आमची वस्ती करूंची येलो. संवसाराक तो आपलो संदेश दाता. ताचे उतर भोवतुर्तान प्रस जाता. आपलो सब जाकोबाय कळीत करता. इस्रायेला आपले नेम प्रगट करता. देवाचो पवित्र मनीसालो आमची थंय वस्ती करूंची येलो. देवाचो पवित्र मनीसालो आमची थंय वस्ती करूंची येलो. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. सर्गुक तो जालो आनी बापाचो ताळो गाजलो. हो मुजो मोगाचो पूत ताका तुमी आयका. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. मातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. ताणे 11 शीस गलिल्याक गेले आनी जेजून तांकां मेळोवंक सांगल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयताच शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तोळ पर्यंत वचूंक नातलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा आनी सोमेस्त पजांचे शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो म्हणून उगडास दवरा. देवाचे उतर हे. वाकली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचो विशय जावन आसा कुटुंबांत हांवें मिशनरी कसो जावचें. भुरग्यां लागीं एक सवाल विचारलें, हांवें सोबीत दिसा जैतर कितें करी जाय? तांची जाप एकल्याची मेकअप करी जाय आनी एकल्याची हेर डाय करी जाय आनी एकल्याची जिन्स वस्त्र घाली जाय. पूण एका भुरग्याची जानव्याची जबाब तरणाटें जाय जाय. आज आमी कुटुंबांत मिशनरी जाय तर भावार्थांत तरणाटीं जाय जाय. प्राय धांवता रावना. भुरगीं आशिल्ली आमी उतर प्रायाक पावता. मानसीक स्थिती बदलता, प्रकृतीची नियमाय तडेपटी बदलतात, कुडीची वाडावळ बदलता, हरियक संगती बदलतात. पूण भावार्थांत आमी बदलूंक नजो.
मस्त बरयणार आमकां म्हणटात बावडतान भुरग्यां बरी आसूं नजो बावडतान प्रायवंताय जावन नजो बावडतान मोरा पर्यंत आमी तरणाटी परजळची उजवडावची जाय जाय तर आज आमच्या कुटुंबांत वा म्हज्या कुटुंबांत हांवें कशें एक मिशनरी जावन शुभ वर्तमान प्रगट करी येता पळय आमचें घर कन्नडांत एक धारावाही आसली मने ಒಂದು 3 ಬಾಗಿಲು पूण आयचे शुभ वर्तमान आमकां मने ಒಂದು 4 ಬಾಗಿಲು आमच्या घराक 4 बागलां आसात म्हणून आमकां शिकयता एक मिशनरी जावंक 4 बागलां खंयचीं पयलें बागील जावन आसा घरचें मुखलें दार देव भिरांतपण एका घरा झगडें जावन आसलें बापूय इल्लोसो पियोन्यासो सांजेर येवन दोशी दितलो आनी बायलेक मारतलो आनी भुरग्यां कडेन इल्लीशी लढाय करनासलो ते मार खाता आसतना घरांत बोब जाता आसतना पळया ती आवय पुता कडेन म्हणटा पुता मुखलें दार दांक जणेलां दांक आमची मर्याद सामाजीक आमी विकची नाका तर मोगाच्यानो हे मुखलें दार दमचें म्हळ्यार आमी देव भिरांतीन चलचें उत्पत्ती ग्रंथ 20:1 ओळ 20:2 तावन 24 आमकां सांगता अब्रामाच्या घरांत देव तांचे सांगाता आसलो आनी तो देव भिरांतीन चलोवन आसलो अब्राम ताची बायल आनी भुरगीं देव भिरांतीन चलचें म्हळ्यार नितीन चलचें आनी प्रामाणीकपणान तें कुटाम वाडोवचें घरांत दुसरें बागील खंयचें कुजनाचें बागील आज कुजन म्हणटा आसतना आमकां हर एकल्यांक उडास येता आयदनां धुवचीं रांदचें भोव नाजूकपणाचें काम तें आनी सोंसणीकायेचें काम तें ताण लागल्या वेळार कुजनाक वेता भूक लागल्या वेळार कुजनाक वेता कुजन कितलें नितळ आसता कुजनांत कितली थायराय जाल्या तितलेंच आमच्या बुकेक आनी ताणेक पावता एक दीस एक प्रायवंत हॉटेलाक गेल्लो दनपाराचें जेवण हाडूंक होटलागार वळखलो हो एक क्रिस्तांव म्हणून म्हणालो आज क्रिसमस नैवे तुमकां वय आनी क्रिसमसा दिसा हॉटेलाक आयला हितून दनपाराचें जेवण जेवंक आनी जेवण व्हरूंक कितें गजाल ताका हो प्रायवन म्हणालो घरा कोण रांदता सकाळां न्हिदल्यांक राती मिसा गेल्लीं सकाळां न्हिदल्यांक आजून उठोवंक ना ते म्हाका शुगर आसा BP आसा वेळार जेवी जाय त्या देखून हॉटलाक आयला म्हणलो वय आज कुजनाचें दार म्हळ्यार जबाबदारी आमचो वावर आमी बऱ्यान करचो ते क्रिसमस जावं दी रातचे मीस जावं दी ओवर ड्युटी जावं दी पूण आमची जबाबदारी कुटुंबाची आमी बऱ्यान केल्ल्या वेळार आमी मिशनरी जावंक पावता आनी हें आमकां पयल्या कोरिंत घरां बरयलेल्या पत्रांत अध्याय 10 ओळ 30 आनी 3 सांगता स्वंत फायदो सोदिनाकात सोमेस्ताच्या फायद्याक पडाशें तुमची जबाबदारी तुमी घेयात सर संगतींनी सकाळांक मानता तशें जियेयात तर आज मिशनरी जावचें म्हळ्यार आमचें कुजनाचें दार उक्तें करचें आमची जबाबदारी कसली जावं दी आमी जबाबदार जावचें आनी आमचो वावर आमी बऱ्यान करचो शेळ जावं दी ताप येवन दी कोंकली येवन दी वारें येवन दी वादळ येवन दी आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी हर एकल्यानी बऱ्या तरान केल्या वेळार हांव खंडीत जावन एक क्रिस्तांव मिशनरी जाता तिसरें जावन आसा आमचें बेडरूम
निश्चय कूड ताचें बागेल आज निच्या कुडांत न्हिदा जाय म्हणना बसारी न्हीद पडटा इस्कॉलांतय न्हिदतात ऑफिसांतय न्हिदतात इगर्जेंतय न्हिदतात सरमा वेळारय बरी न्हीद पडटा आज मनीस खंय थेंकूंक मेळटा बसोंक मेळटा थंय न्हिदता कित्याक हर एकल्यांक ही पुरासन आसा पूण आमच्या बेड्डार आमच्या उशार आमच्या रुमांत आमकां न्हिदचें म्हळ्यार भोव खुशी त्या देखून हर एकली तांचे बेडरूम सुबेज करून दवरतात आज तसलेंच एक बेडरूम आमच्या मिशनरी जिवितांत जाय कसलें तें सांगातपण गरजेचें कालच्या दिसा बेंगलोर तावन हांव हांगासर आयलो राती बसाक रावल्या वेळार बस स्टँडांत वळखीचो एकलो भुरगो मोबायलार बसून चॅटींग करनासलो ताका पळोवन हांवें विचारलें बसाक इल्लोसो वेळ आसलो तूं कितें राती 11 वरांचेर आनीक बस स्टँडांत आसाय ताका ताची जाप फादर मम्मी धारावाही सिरियल पळोवन आसा डॅडी नायट ड्युटी गेला म्हजे बाय रुमांत लॅपटॉपार आसा आनी हांवें कितें करचें त्या देखून चॅटींग करूंक मम्मी डिस्टर्ब जाता भायर येवन म्हज्या फ्रेंड्सां कडेन उलोवन आसा तो ताच्या खांद्यार हात घालून हांवें म्हळें भुरग्या पयलीं तुजें मोबायल ऑफ कर वरां 11 घरा वचून रिमोट घे आनी मम्मीची टीव्ही ते धारावाही तूं बंद कर आनी सांग मम्मीक मम्मी म्हाका तुजे लागीं उलोवंक आसा मम्मी म्हाका तुजे लागीं उलोवंक आसा आनी बसून उलय व्हडल्यान उलय आसून उलय आनी तवळ त्या बायक लॅपटॉपाचेर बसल्याक डिस्टर्ब जातलें ही कितें हांसतात ही कितें उलयतात म्हणून तेंय भायर येतलें आनी अशें सकाळां भायर आयल्या वेळार तुमकां उलोवंक बरें जातलें बरें करून उलय तुजे तावन सुरवात जावन दी पयलें तूं वेळ दी तुज्या कुटुंबाक वेळ दी आनी तेन्ना सकाळां तुका वेळ दितलें आनी बापाय कळटलें आनी बापूय ताची ड्युटी इल्लेशी फाटीमुखार करतलो आनी कुटुंबाक वेळ खंडीत दितलो अशें म्हजें उतर आयकलो तो घरा गेलो कितें जालें हांव न्हयना पूण जाल्यार आज आमकां कुटुंबाक आमी वेळ दिल्ल्या वेळार आमी सांगातपण आशेत हांव आनी कुटुंबाचें सांगात आयिल्ल्या वेळार आमी एक जाल्ल्या वेळार एका मनाची एका काळजाची जाल्ल्या वेळार आमी एक वर्तो गुर्त ह्या संवसारात दिवंक शकता आमी ते एक मिशनरी जाता बरें क्रिस्ती घराणें तें जाता आनी त्या देखून कोरीन घरां बरयलेल्या दुसऱ्या पत्रांत सांग पावलो आमकां अध्याय 13 ओळ 11 म्हणटा एका मोनाची जाया समाधान सोदा मोगाचो आनी शांतीचो देव तुमचे सोवे आसतलो त्या देखून मिशनरी जावचें म्हळ्यार तितलें सुलाभ ना हें सांगातपण आसूंक जाय भावा भयणी मदें घोव बायलां मदें आमचे मदें तुमचे मदें कुटुंबा मदें आनी चवथें घरचें बागील जावन आसा आमच्या घरांत फाटल्यान भायर वयचें बागील हिताळाक वयचें बागील आमच्या जाग्याक वयचें बागील एकलो भुरगो ताच्या मम्मी कडेन म्हणटा मम्मी कार्मेल गुडयार कितलो जागो आसा पळया वॉकिंग करूंक जाता भोवंक जाता तांचे हिताळ कितले व्हडले आसा पळया ताका मम्मी म्हणाली आळे पुता आमी फ्लॅटांत आसा हांगा भितर जागो ना गुवंक भोवंक जागो ना तांकां जागो जायतो आसा पूण तांकां रिस्की तितलेंच आसा कित्याक तो जागो सदांय तांणी नितळ दवरूंक आसा तण बुड्डूंक आसा पातोर इंसूंक आसात कांटी काडूंक आसा झाडां बेंडूंक आसात तो जागो तांणी नितळ दवरूंक आसा चड जबाबदार आमचे बरी ल्हानशे फ्लॅट न्हय ल्हानसो जागो न्हय झाडूंक पुसूंक तांकां जायतो जागो आसा मोगाच्यान हिताळ म्हळ्यार सेस सांबार आज हांव एक मिशनरी म्हज्या कुटुंबांत आसलो हांवें भायर म्हज्या समुदायाक म्हज्या ह्या क्रिस्तांव भावंडांक म्हज्या सेस सांबाराय हांवें दवरूंक आसा आनी त्या देखून मातेव आयच्या वांजेलांत अध्याय 20 आनी 8 ओळ 16 आनी 20 आमकां म्हणटा
वसा सगळ्या संवसाराक तुमच्या सांबारा तुमच्या इतळाक तुमच्या समुदायाक आनी वचून कितें करा सुवार्ता प्रगट करा संतोष प्रगट करा बरी खबर प्रगट करा मोग प्रगट करा शांती प्रगट करा माया मोग वांटा आनीक एकामेकाचे शीस करा सगळ्यांक तुमचे फ्रेंड्स करा जेजून पाय धुताना शिसांक म्हणलें आज तावन तुमी म्हजे सेवाक न्ही आज तावन तुमी म्हजे इश्ट फ्रेंड्स त्या देखून सगळ्यांक तुमी म्हजे इश्ट करा सगळ्यांक तुमी म्हजे फ्रेंड्स करा शीस करा म्हणलो अर्थ तांकां पवित्र स्नान दिया पवित्र स्नान म्हळ्यार कितें आज पवित्र स्नान आमच्या सेस सांबारा आमच्या समुदायाच्या लोकांक आमच्या समाजाच्या लोकांक आमी कशें दिवचो आनी त्या देखून आमकां आयचो पयले वचपाचो उद्देश इजाया प्रवाद्यान दिल्लो तो 58 ओळ 7 आनी 11 आमकां कितें दिलां थंयसर इजाया प्रवादी एक 10 उपदेश दिल्ले बरी आमकां 10 कायदे दिता पवित्र स्नान दिवचो पयले जावन आसा आमी भुकेल्ल्यांक उंडो दिवचो आमच्या समुदायाच्या लोकांक भुकेल्ल्यांक उंडो दिवचो जेवंक खावंक दुसरें थानेल्ल्यांक पियोंक दिवचें थानेल्ल्यांक पियोंक दिवचें मनीस थानेला म्हण सोरो दिवचो न्ही थानेला म्हण ताका पियोंक उदक दिवचें आनी तिसरें पांगरूंक दिवचें मस्त जण ह्या डिसेंबरांत आनी जानेवारींत थंडाय मस्त जाणांक येवं आनी तशेंच शेळ लागल्या तांकां पांगरूंक आमी दिवचें आनीक ते चवथें जावन आसा कश्टांचे बांद सुटोवचे मस्त जाणांक सांकळ्यो रवडाल्यात कश्ट 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 करंदाय आनी त्या देखून तांचे सांकळीचे हे घांस सुटोवंक म्हाका साथ दितर हांवें सुटोवचें पांचवें अनितीच्यो सांकळ्यो मोडच्यो अनीत सगळ्यांनी लुकसाण आनी हें लुकसाण हांवें काडूंक प्रयत्न करचें सवें म्हज्या संबंद्यांक सोडिनासतना रावचें म्हाकाय रिलेशनशीप म्हाकाय संबंदीक म्हाकाय फ्रेंड्स आसात त्या देखून म्हज्या संबंदिका कडेन हांवें चड संबंद दवरचो तांच्या घरांनी वचचें आनी एक 7वें जावन आसा दुखेस्तां बुजोवचें आज मस्त जाण रडतात मस्त जाण रडोन आसात मस्त जाणां दूख आसा तांचें दूख हाळू करूंक हांवें पळोवचें 8वें जावन आसा बिडार दिवचें मस्त जाणां घरान आहात बड्या घरान दिल्ले बरी हांवें तांकां बिडार दिवंक प्रयत्न करचें 9वें जावन आसा निंदा करिनासतना रावचें कोणाकी आमी सकल घालचें न्ही क्रिटिसिजम बरें आमी टिका करची बरी पूण सकल घालचें न्ही तांची निंदा करची न्ही आनीक 10वें जावन आसा झगडें करिनासतना रावचें झगडें करूंक आमकां 100 कारणां आसतात पूण तीं कारणां घेनासतना आमी मोगान जियोंक तर आज आमकां ही 4 बागलां मिशनरी जावची देवबिरांत आनी दुसरें जावन आसा आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी बऱ्यान करची आनी तिसरें आमच्या कुटुंबांत सांगातपण गरजेचें आनी चवथें जावन आसा सेस सांबारा आमी बऱ्यान रावचें हें वरास समुदायाचें वरास म्हळ्यार आमच्या बेंगळूर डिएसीसींत कुटुंबाचें वरास म्हणून प्रगट केलां आनी आमी ह्या सिनोदाच्या वर्सा आसतना उडास दवरया सिनोद म्हळ्यार कितें सिनोद म्हळ्यार आमी क्रिस्तांव आनी सगळ्यांनी सांगाता वेचें आनी त्या देखून पापा फ्रांसीस आमकां म्हणटा द फॅमिली युनीट शूड लीड अस टू क्रिश्चन युनिटी म्हळ्यार आमचें कुटुंब आमकां क्रिस्तांवपणाक एकवटीत करूंक सका जाय म्हणून त्या देखून आज आमी सर्व मिशनरी जावया आमच्या कुटुंबांत आमी भायर या आमचो क्रिस्तांव समुदाय ल्हानसो जावन आसा आमच्या भारत देशांत तशेंच मंगळुरांत आमी इल्लेशे क्रिस्तांव आसा आमी चड नांव त्या देखून आमचो घांस आमी वाडोवया सगळ्यांक आमी मेळया आनी आमचो समुदाय आमी एकवटीत करया आमच्या समुदायाक आमी वळखुया आमच्या समुदायाक आमी एक वाड दाखोवया आनी आमचो समुदाय आमी बळादीक करया आमेन.
दिलेली सुदेणी घेऊन या रातेपणी नितळी मनोनी जिजू आमच्या सोम्या संगी सोम्या तुझे लागी मानून घे ओपून घे ही तुळांची काणी स्वीकार कर मोगाळ बापा आमकां सुरपिता तुका भुरग्या वायना सुवे घे तूं आमकां भोर आमचे काळीक मोगान तुज्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पददार देवपाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानाकडे महिमे आमच्या नक्की पैसवेच्या देवा सर्वेस पोर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता तीन देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागतां त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरात उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करून सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पोदेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जेजू वरवीं आमकां नवो उजवाड उदेला देवान मनशाक आपले हात उगडल्यात आनी मनीस नव्यान ताच्या वेंगेन आयलो. तुज्या सस्नेक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची आसक्ताय अशें आमच्या विनाशी सैमान फुंक्या जडलो अविनाशी मान. एकवटो कितलो आजापांचो सुमेस मनशां जिवी देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जाले. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सरकारी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा खरोच तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस्टमरांक सुचोवच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची.
तेच परे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी यातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें रगत, पतकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good pergatuya. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन बोल आम्ही पुरगुडता, तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही उतरिता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्ख्या पृथ्वीचे विसरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बाप्पा, पिटर पौल आमच्या गोळी बाप्पा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदोड मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाची मागीर सांगाती बगेन झुजे तिसो पती बगेन धर्मदुतान सर काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. एकल्यान सवाल केल्ले आसा, आमकां आमचें कुटुंब सांबाळूंक कसो जायना तर आमी आमचें सेस सांबाळा आनी आमचो समुदाय कशें सांबाळचो गी म्हणून. ताका जाप आमचें सांगता देव आसा. तर बापा कडेन आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समका येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज समकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागे आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पथकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सोवे आसूं. माया मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर.
देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत ती सुभागी. तुवें म्हजे तरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. भुकेलो तुम्ही काम दिले, हांव ताणेलो पियेव दिले. भोगाते रास म्हज्या सर्तीच्या पापाचे, म्हज्या ल्हाना भावडा कितें तुमी केले, म्हाका तुमी केले. म्हज्या ल्हाना भावडा कितें तुमी केले, म्हाका तुमी केले. हांव परको जावन आसता पिडार दिले, हांव उक्तो आसतना सोन दिले. भोगाते रास म्हज्या सर्तीच्या पापाचे, म्हज्या ल्हाना भावडा कितें तुमी केले, म्हाका तुमी केले. म्हज्या ल्हाना भावडा कितें तुमी केले, म्हाका तुमी केले. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिले. ह्या तुज्या मोगाच्या येवजणेपासून हो दिन वासनेचो याज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशां पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सस्नाक वाकानूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या
पुता जेजूचे नावे. दयकन बसात. आज नोवेनाचो दुसरो दीस आमी नियाळचो विशय जावन आसा वसा प्रजांचे शिस्करा. प्रत्येक जावन मिसांव इराद्या खातीर मागचो दीस. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयलां आनी आम्हा सर्वां खातीर बेसांव दिवन आसात. मनात एक बाप विल्फ्रेड फ्रँक प्रस्तुत बेंगलोरांत विजयनगरा आसच्या त्या फिरगजीचे ते विगार जावन आसात आनी कार्मेलीत यासक गांवान मोडांका फिरगजीचे हांगासर येवन हे मिसाचे बलिदान भेटोवन आम्हा सर्वांक बेसांव दिवच्या. बाप विल्फ्रेड तुमकां देव बरें करूं आनी जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादा तुमच्या वयर आनी तुमच्या सर्व याजाकी मिसांवांचेर आमी मागता. देव बरें करूं. ह्या मिसाच्या उपरांत कोणाक जर तर कुमसारां जावंक मौन आसा तर आमच्या स्टॉलाच्या फाटल्यान आमच्या इगर्जेच्या फाटल्या कुशीन याजाक कुमसारेर बसून आसात. कोणाक कुमसार जावंक मौन आसा तुमी कुमसार जावचें. फाल्यां भुरग्यांचो दीस आनी सर भुरग्यां खातीर मागचो दीस. त्या देखून सर वडील लागीं खालती विनंती फाल्यांच्या मिसाक येता आसतना भुरग्यांक तुमी आपोवन हाडचें. प्रत्येक जावन सांजेर 6 वरांचें मीस भुरग्यां खातीर भेटोवचें जावन आसा. त्या देखून सर वडील लागीं आवय बापूय लागीं विनंती सांजेच्या 6 वरांच्या मिसाक तुमी तुमच्या भुरग्याक आपोवन हाडचें आनी आमी विशेश मागणी भुरग्यांच्या वयर आमी करतल्या. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादा. हे मिसावन पाटयेच्या पयलें आमच्या उजव्या कुशीन स्टॉल आसा. तुमी थंय एक नदर मारची. तुमकां सर्वांक जेजू बाळकाचे आशिर्वाद आमी मागता. उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावून सो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सरतरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमच्या सगळ्या गरजां खातीर मागया. ज्यो आशा दवरून आमी हांगासर आयल्या मागया. हे भगेवून जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता. तुका पतयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी एकूच पेंबरुल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंती मोरये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळी. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आमचे मदें जियेलो. नमान मरी एकूच पेंबरुल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंती मोरये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळी. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आमचे मदें जियेलो. नमान मरी एकूच पेंबरुल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंती मोरये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळी. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या स्वात आणि सदा सर्वता आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या स्वात आणि सदा सर्वता आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे ये अजबांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका पुर्तीची दिश्ट घाल म्हूण तुझे मुखार आमी सरपडून मागता. तुझे इतले बिरमोतीन बरुले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंचाक सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळकान आमकां फावो केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका अर्गां दिवया. मागया ए बहुदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटूंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रस्त्यार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातींनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजबांच्या इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत चडोवन दी. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावूं आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. तुमचे लागीं एक उपकार मागता. हांगासर कुमगार जाल्लोच थोडीं जाणां कुमगार घेतात आनी थोडीं जाणां निट्ट हांगा बाळका जेजू लागीं येतात. आमचे लागीं बाळका जेजूची भक्त आसल्यारय आमी ती एक प्रतिमा क्रिस्त करोत्सो आपल्या खुद्द हाजीरपणान आमच्या भितर येता. देखून कुमगार घेतिल्लेंच हांगा येनाकात. एक घडीभर तुमच्या जाग्यांनी रावा. देवाक नामान भेटया कित्याक तो प्रमुख. उपरांत तुमचे भक्तीपण बाळका जेजू मुखार दवरा. नंतर कितें जाता थोडीं जाणां कुमगार घेतात. कुमगार घेवन निट्ट हांगा येतात. सारकें जायना. आमच्या भावार्था प्रकार सूख जाता. देखून दयेकन मोतीक वरा. सगळ्यांक तुमकां बरो दीस मागता. जेजू बाळका पिता वास्तुका दिल्याक मजत जाता सांगा ते सुरपोना आभार मानता सदा. दीपोर साडू संसार कायलूय पाक्याक सर्जन दिलं आमची सरपारका तुवें वगयले तुज्या गाया वरवीं गायकून केले. हरकां तुका जेजू बाळका हरकां दिता वास्तुका दिल्याक मजत जाता सांगा ती सुरपोना आभार मानता सदा. मुखार पुता सोवें अपार बरी आशिर्वादी आमकां. भगिनी कुर्साची गुरुवार आमच्या देवा आमच्या दुस्मानातले बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.